Matthew. फारिजेव आणि सादुकी खुणा मागतात. चॅप्टर 16. फारिजेव आणि सादुकी ताचेशी आयले आणि ताची परीक्षा करूंक आपणाक स्वर्गावेली एक खुणा दाखय म्हूण ताचे कडेन मागूंक लागले. ताणें असो पोत्तीपाल केलो. सांज जातोच तुमी अशें म्हणटात, मळब तांबडें जालां म्हणटोच आयज शितळाय आसतली. आनी सकाळीं तुमी म्हणटात, मळब तामसार जालां, मळबोत आसा, आयज मोड आसतलें. म्हणटोच मळबाचें रूप तुमी वळखूंक जाणत, पूण ह्या कालाच्यो खुणा मात तुमच्यान वळखूंक जायना. ही आतांची खोटी आनी बावाट नासलोली पिणकां खुणा मागता. पूण जोनासाचे खुण्णे भायर देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना आनी तांकां थंयच सांडून तो गेलो. फारिजेवांची आनी सादुकींची फूग. शीस दर्याचे पेले तोडी येताना उंडे हाडूंक विसरलोले. जेजून तांकां सांगलें, पळयात फारिजेवांचे आनी सादुकींचे फुगी विशीं चोत्रायेन चलात. आनी ते आपणा मोदें म्हणूंक लागले, आमी उंडे हाडूंक नात देखून तो अशें म्हणटा. तें समजून जेजून म्हणलें, उंडे हाडूंक नात म्हूण तुमी तुमचे मोदें कित्याक उलयतात? तुमचो भावाट खंय आसा? आजून पर्यंत समजूंक नात तुमी? 5 उंडे 5,000 दादल्यांक पावयले आनी कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो हाचो तुमकां उगडास ना? तशेंच 7 उंडे 4,000 दादल्यांक पावयले आनी कितले करंड तुमी भरून काडले ताचोय बी तुमकां उगडास ना? फारिजेवांचे आनी सादुकींचे फुगी विशीं चोत्रायेन चलात. अशें हांवें म्हणलें तें उंड्या संबंदी न्हय म्हूण तुमी कशें समजले नंतर? तेन्ना उंड्यांची फुगी विशीं न्हय, पूण फारिजेवांचे आनी सादुकींचे शिकवणे विशीं चोत्रायेन चलात अशें ताणें म्हणलोलें म्हूण ते समजले. जेजू विशीं पेद्रूची गोवायकी. पेद्रू विशीं जेजूची बासावणी. फिलिपाच्या सजारियाच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जुआंव बातिस्त, कोण जाण एलायजा, दुसरी कोण जेरेमायास वा प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी तिचे जैत व्हरूंक हेमकोंडांक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणची ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं हय म्हणची ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक ताणें शिसांक खर आज्ञा दिली. आपल्या मन्ना आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं जेजूचें पयलें बाकीत. तेन्ना हांव जेजू आपल्या शिसांक स्पश्ट सांगूंक लागलो, देवाचे खुशे प्रमाणे हांव जेरुजल्याक वेचो आसां. जाणट्यांच्या, मुखेल याजनिकांच्या आनी धर्मशास्त्रियांच्या हातांतलें हांवें जायतें सोंसचें आसा. ते म्हाका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव म्हाका पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो ताका भेश्टावंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावं. आनी ताणें वलोन पेद्रूक सांगलें, म्हजे मुखावेलो वच सैताना. हांव आड्डून पडूंक म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातर तूं. कित्याक तूं जें चिंतप मनशांचें तें देवाचें न्हय. जेजूचो पाटलाव करची खरी वाट. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक जीं कोण आपलो जीव सांबाळून धरूंक सोदतात तीं आपलो जीव ओगडायतलीं, पूण जीं कोण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायतात तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत?
मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाचे मोहिमेन येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक आपापल्या कोरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसात तांतलीं कांय जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मोजचिनात. देवाचें उतर हें